देवाच्या उर्दुवान रूपांतर करून कुडीन क्रिस्ताच्या भक्तीन उर्बेन आयल्या मी जेवणा सोम्याचे सुतई कोट्या बागान मोगाच्या सोम्याचे त्रिएक देवान आमच्या जिवितान उतरल्या सर उपकाराक अर्गां दिवन मिसाचें बलिदान आमी प्रारंभ करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्रात्म्याचे एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. जेजू क्रिस्त थंय मोगाळ भावा भयणीनो, मनशा जिवितांत जायते पटी कश्ट येता आसतना आमचो भावात दंडळटा. हें स्वाभावीक, मनशा साहिबांत हें जाता. पूण देव जावन आसा आमचो बरवसो. जायते पटी हे आमकां कळीत आसना आमी हो संवसार आमचेंच बोळ, आमीच बोळ म्हणून चिंतून आमी जियेता आनी सोम्याच्या त्या बरवशाच्या जिवितांतून आमी पयस वेता. पूण येदोळूस 40 दिसांनी आमी सोम्याच्या पाश्चाबांत ताच्या पुन्हा जिवनपण वांटो घेवंक आमकांच तयार केल्लें आसता. बरवसो सांडून जियेल्ल्याक सोमेलाकचें बक्षाने मागया आनी फावो ते बरी ह्या मेसाच्या बलिदानांत आमी वांटो घेवया आनी सांगाता आमी म्हणया. हांव पातकी सर्वपिता देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्य हांव सारून सांगता. मनांत चिंतून मनांत विसरून वायट हातून आनी बरें सडून हांवें जायतीं पातकां गेल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसोत बेगीन सदांच संकार मरेक सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करान प्रार्थना मागता. सर्वदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सर पदवीराने ससनाच्या देवा, जेजूच्या कष्ट मनसो संभ्रम पावत्या मनान करून तुझे बक्षाने आमी जोडूंक फावो. त्या समच्या सोम्या तुझे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवय पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. इसाया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप. द्वीपानो मुझे आयकून घेया, पयशिल्ल्या लोकांनो म्हाका चीत दिया. हांव जुल्मूचे आदीं सर्वेस्परान म्हाका आपयलो. म्हजे आवयच्या कुजव्यातावन म्हाका म्हज्या नांवान उलो केलो. ताणें म्हजें तोंड
दारीचे तलवारीसारखे केले आनी आपल्या हाताचे सावळेंत म्हाका लिपयलो. ताणें म्हाका परजल्ल्या बाणा सारको केलो आनी आपल्या पोत्यांत म्हाका लिपोवन दवरलो. ताणें म्हाका म्हळें, इस्रायला, तूं म्हजो सेवक, तुजे उद्देशी हांव म्हजी महिमा दाखयतलो. पूण हांवें म्हळें, हांव निर्फळी वावुरलो. हांवें म्हजी सकत बेश्टीच आनी व्यर्थ करसिली. तरी म्हजो न्याय सर्वेस्परा कडेन आसा आनी म्हज्या देवाच्या हातांत म्हजें इनाम. पूण आतां सर्वेस्पर उलयला. जाकोबाक ताचेशी परतून हाडूंक, इस्रायला परजेक ताचे पासत एकठांय करूंक ताणेंच म्हाका म्हजे आवयच्या कुसव्यांत आकारलो. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार म्हाका मान मेळ्ळो आनी म्हजो देवस आतां म्हजें बोळ. ताणें म्हळें, फकत जाकोबाच्या कुळ्यांक परतून उद्दार करूंक आनी इस्रायलाच्या उरिल्ल्या लोकांक पाटी हाडूंक तुवें म्हजो सेवक जाल्यार पावना. म्हजें सोडवून पृथ्वेच्या शिमा पर्यंत पावचे खातीर हांव तुका राष्ट्राचो उजवाड करतलो. देवाचें उतर हें, देवाचें वडोपकार. म्हजें तोंड तुजी सोडवून परगडतलें सोम्या. म्हजें तोंड तुजी सोडवण परगडतलें सोम्या. सर्वेस्परा, तुजो हांवें आसरो घेतला. म्हाका केदींच पटवून पडूंक दिनाका. तूं न्याय नितीचो मुन्सिबदार देखून म्हाका सोडवून बाचाव कर. म्हज्या उल्याक कान दिवन म्हजें तारण कर. म्हजें तोंड तुजी सोडवण परगडतलें सोम्या. जा तूं सर्वेस्परा म्हजें खडाप, म्हजे भद्रतेचो आसरो. जा तूं म्हजें जीव वांटोवचें खोटें, कित्याक तूं एकलोच म्हजें खडाप आनी म्हजें खोटें न्हयवे. देवा, म्हज्या नश्टाच्या हातांतलो म्हाका निवार. म्हजें तोंड तुजी सोडवण परगडतलें सोम्या. तूं दनिया म्हजो एकलोच बरवोसो. म्हजे तरणे प्रायर्तावनच तुजेरच म्हजो विश्वास. सल्मातावन तुजेर हांव तेंकून रावलां. म्हजे आवयचे कुशीनतावन तूंच म्हजो चलयणार. म्हजें तोंड तुजी सोडवण परगडतलें सोम्या. कशें वर्णू म्हूण म्हाका कळना, तरी म्हजें वोंट तुजें नितीवंतपण. म्हणजे तुजे सोडवणेची कृत्यां दिसभर गजयतात आसतले. देवा, म्हजे भुरगेप्रायर्तावन तूं म्हाका शिकयत आयलाय. आजुनी पर्यंत तुजी आश्चर्यां परनीत आसात. म्हजें तोंड तुजी सोडवण परगडतलें सोम्या. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. नामान तुका आमच्या राया. तूं काल जालोय बापाक, वळे शेळये बोरी तूं पेलोय कुर्सार सोडच्याक. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. सर्वस्व
परस्पर तुमचे सवय असो तुमचे सोय आसो जुवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोमिया इतलें सांगून जेजून आपल्या भितरच कळवळून म्हळें सतस हांव तुमकां सांगता तुमच्या भितरलोच एकलो म्हाका विश्वासघातान पराधीन करतलो. कोणा विशयान जेजून अशें म्हळें म्हणून कळनासतना शिस एकामेकां पळोवंक लागले. ताच्या शिसा मदलो एकलो जेजू चड मोगासो ताच्या बगलेकच थेंकून बसलो. कोणा विशयांत तो अशें उलयलो म्हूण विचार म्हूण सिमोन पेद्रून ताका आत भाशेन म्हळें. देखून त्या शिसान आपली तकली जेजूच्या अर्द्या कुशी बागोवन सोमिया तो कोण म्हूण विचारलें. जाका हांव उंड्याचो कुडको बुडोवन दिता तसो तो म्हणून जेजून ताका एक उंड्याचो कुडको बुडयलो आनी सिमोन इस्करियोताच्या पुता जुदासाक दिलो. तो उंड्याचो कुडको ताणें केल्ल्या उपरांत ताचे भितर सैतान रिगलो. तो वळू जेजून ताका म्हळें तूं करूंक वेताय तें बेगीनच कर. ताणें कित्या पासून अशें म्हळें म्हणून जेवणाक बसल्या कोणाकच समजलें ना. दुडवाची चिरी जुदासा लागीं आसतली देखून परबेग आमकां कितें गरज आसा तें घे वा दुर्बळ्यांक कांय इल्लें दी म्हणून जेजून ताका सांगलें जायजें म्हणून थोड्यांनी चिंतलें. पूण उंड्याचो कुडको घेतच तो तुरतून भायर सरन गेलो. थोवळ रात जाली. जुदास भायर सरन गेल्ले उपरांत जेजून म्हळें आतां मनशा पुताक महिमा लाभली आनी ताचे सवें देवाकी महिमा लाभली. देवाची महिमा ताचे थंय परगट जाली जाल्यार देवूच मनशा पुताची महिमा परगट करतलो बेगीनच परगट करतलो. मोगाच्या भुरग्यानो आनी थोडोच वेळ हांव तुमच्या सांगाता आसा उपरांत तुमी म्हाका सोदतल्यात. पूण हांवें जो देवान सांगलां तें तुमकांय आतां सांगता. हांव वेचे कडेन तुमच्यान येवंक जायना. सिमोन पेद्रून ताचे लागीं विचारलें सोमिया तूं खंय वेताय. जेजून जाप दिली हांव वेतां थंय तुज्यान आतां वादन येवंक जायना तरी उपरांत तूं येतलोय. पेद्रून ताका विचारलें कित्याक सोमिया आतांच म्हज्यान तुज्या फाटल्यान येवंक जायना. तुजे पासून जीव दिवंक हांव तयार आसा. जेजून ताका जाप दिली म्हजे पासून तूं जीव दिवंक तयार आसाय मू. सतस हांव तुका सांगता कोंब्यान सात घालच्या आदीं 3 फावटी तूं म्हाका नकरतलोय. देवाचें उतर हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय मोगाळ भावा भयणीनो भाग्यवंत आपतेच्या दुसऱ्या दिसा आमी आसा आनी भोव लागशिल्ल्यान सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कश्टा मोरणाच्या आनी पुर्णा जिवंतपणाचो आनंद भोगूंक आमी आमकांच तयार करना आसा. आज म्हजो नियाळ जावन आसा आयच्या पयल्या वाचपाचेर इसाया ब्रावदीन बरयल्या पुस्तकाचेर. पळया मोगाळ भाव भयणीनो इसाया प्रावदेच्या पुस्तकांत 4 सेवकाची गितां आसात आनी ह्या 4 सेवकाच्या गितांत आज आयच्या वाचपांत आमी दुसऱ्या सेवकाचें गीत आयकता. मोगाळ भाव भयणीनो मनुष्य जिवितांत ह्या मनीस जिवन आसतना ताच्या जिवितांत कश्ट येता आसतना सोलवोन येता आसतना दंडळत आसतना तो निरासान भरता. एका रितीच्या काळोखान तो रिगता. हे मनशा सैंब आनी मनीस असो जाता. एका रितीच्या काळोखान तो रिगता. पूण जो मनीस कोण बरवोशान जियेता ज्या मनशा लागीं बरवोसो आसा ताका असली गडितां असली सन्निवेशां ही निरासाची सन्निवेशां फूड करून जिवंक त्या बरवोशाच्या मनशाक तो बरवोसो धैर्य दिता.
होप गिव्स करेज टू फेस द डिफिकल्ट सिच्युएशन. पळया मोगाळ भाऊ भयणीनो, इस्रायल परजा देवान वेंचलेली भोव मोगाची परजा, पूण एक पटी आपणाच्या पातका वरवीं देवाक फटोवन ती ताच्यातल्या जिवंक प्रयत्न करनासतना देव ताका तिका बाबिलोनाच्या बंदडेंत धाडटा. बाबिलोनाच्या बंदडेंत आसतना तांकां तांचें म्हणलें देवाळ ना, तांची ओंबल्यो भेटोवंक देवाळां नात, याजक नात, तांचो गांव तांची शेतां बाटां नात, तांचो वेव्हार जाते ना. खंयच्याय एका परकी गांवांत खंयच्याय एका रायाच्या अधिकाराखाल एक गुलाम जावन बंदडेंत ती जिवन आसात. तांच्या जिवितांत येदोळ मोसो चिंतनांतल्या एका बंदडेंत ती आसात. आनी अशें तांच्या जिवितांत एका रितीची निरासपण भावार्थान दंडळ्यान ती. आनी अशें जिवन आसतना इसाया प्रवादी मुखार देव तांकां भरोशाची उतरां उलयता मोगाळ भाव भयणीनो. त्या पासून किर्तन 137 अशें सांगता, बाबिलोनाच्या न्हंयन बगलेन आमी बसल्या, सियोनाचो उडास आमी काडलो आनी आमी रडल्या. कित्याक इस्रायल लोकांनी चिंतलें, जालें आमचें जिवीत काबार जालें, आमचें नांव, आमचो राष्ट्र आनी मुखार सत्यानाश जातलो. आमी एका चरित्रेंत एक उडास मात म्हूण तांणी चिंतल्या वेळार इसाया प्रवादी मुखार देव तांचे थंय भरोशाची उतरां उलयता आनी तांकां सांगता, तो सेवक तुमकां येतलो आनी परत जाकोबा तुका इस्रायलाक आपोवन व्हरतलो आनी बळादीक राष्ट्र तुका करतलो म्हणून भरोशाची उतरां उलयता मोगाळ भाव भयणीनो. जिविताच्या कश्टा वेळार मनीस आसतना ताच्या भावार्थान तो दंडळटा, हे मनशा सैंब, पूण बरवसो भावार्थ घट करता, बरवसो भावार्थ थीर करता, बरवसो भावार्थ बांदता. कित्याक बरवसो नातलो मनीस एका सेकंडाक जिवंक शकना. होप स्ट्रेंथन्स फेथ, होप सस्टेन्स फेथ, होप बिल्ड्स फेथ. त्या पासून पळया मोगाळ भाव भयणीनो, त्या गेत्सेमनीच्या मोळ्यांत आनी त्या खुर्सार मनशा सैमांत जेजू आपणाच्या भावार्थार खंयी धंडळत आसतना, बापा जाता जाल्यार ही कांच म्हजे तूं पयस कर, बाबा तुवें म्हाका सोडलें गाय म्हणून त्या खुर्सार तो भोव मानता आसतना जेजू बरवसो सांडलो मनीस जावना. भागार आपणाच्या बापाचेर तो बरवसता. कशें इस्रायल प्रवादी त्या इस्रायल लोकांक म्हणटा, देवूच म्हजें व्हळ. तशें जेजू देवूच आपणाचें व्हळ करता आनी जियेता आनी ताका कळीत आसा हे सर संगती, हे कश्ट पाशार जातले आनी आपूण जैत दितलो, हांव जिवीत दितलो, बापाक महिमा दितलो आनी ताचें नांव महिमेवंत करतलो म्हणलें. ती खात्री ताका थंय मेळटा. मोगाळ भाव भयणीनो, पळया आज आमी असलेच बंदडेंत आसा. आज हांव ह्या जग सावन तुमकां मेळोवंक आशेतां तरी म्हाका तुमकां मेळोवंक जाते ना. आज आमची देव मंदिरां आसा तरी थंय होम बल्यो भेटोवंक तुमकां जाते नात. जायतीं जाणां आज बुकेवन मोरोन आसात. जायते जाणांक एका रितीचें बें सुरू जालां, म्हजें काम वेता जाय. आनी थोडी अर्द्या सांबाळाक आमचे कुटुंब पोसचे खातीर भायल्या गांवांनी आमच्या गांवांनी काम करनासात. जायत्या लोकांक तांच्या शेता बेटाक वचूंक जाते ना. तेच बाबिलोनाच्या बंदडे भशेन आमी एका रितीच्या बंदडेंत आसा आनी जायते तुमी एका रितीच्या निरासपणांत, एका रितीच्या काळोखांत तुमी रिगल्यांत. पूण देव तुमकां सांडून घालेना. जाकोबा एक क्रिस्तावा देव तुका सांडून घालेना. भागार देव तुजें बोळ करन तुवें घेवंक जाय. होप बिल्ड्स फेथ, होप स्ट्रेंथन्स फेथ, होप सस्टेन्स फेथ. भावार्थ बरवसो भावार्थ घट करता, बरवसो भावार्थ थीर करता, बरवसो भावार्थ बांदता. मोगाळ भाव भयणो, असल्या संदर्भार आमी आमकांच भावार्थांत घट करूंक जाय.
खंय सोमीस आमचो बोळ म्हणच्या खातीर आनी आयच्या वाचपाच्या आखरेक एक सेंटेन्स अशें आसा, सगळ्या राष्ट्राक तो सेवाक बरवसो जातलो. न्ही बगार क्रिस्तांवांक आमकां सगळ्या राष्ट्राक तो सेवाक उजवाड जातलो. त्या पासून मोगाळ भाव भयणीनो, सांपावला भशेन आमी म्हणया, आमची धांव आमी धांवतले हांव, आमचें झुजू आमी झुजतले हांव. आवेलाच्या सांत तेरेजान सांगच्या बरी, सर संगत्यो बदलतल्यो, ऑल थिंग्स पासस बट गॉड अलोन सफायस. देव मात्र बळटा, देव मात्र म्हजें बोळ म्हणलें चिंता आमी घेवया आनी तें आपुरबायचें खंतर आमी घायता. तूं सोम्या बरोसो, तूं सोम्या बद्रसो, रक्षक तूं धैर्य दिवसो, जिनिये झुजान जय दिवसो, बेना कसले संस्कार जाल्यारी, वारे वादळ भोंवती उठल्या रे, फांकय उजवाड दये म्हजे तुजो, तुजे सोम्या बरवसो. ओय मोगाळ भाव भयणीनो, देव आमचें बोळ करया. ह्या निरसाच्या वेळार बरवशाची मनशां आमी जावया. सोम्याच्या त्या पुण्या जिवनपणां जिवोंक आमकां समेत तयार करया. आमेन. जीवन मुझे सोनिया, ओ पेडणे म्हाका संवसारिया पयना, सामये करे बलिदान पातकी. बलिदान सर पदिदा देवा बापा मन तसलें जावं म्हूण मागात. बलिदान आपल्या मनाक आमच्या शुभेच्छा दावा सर्वस्व मनके. दयाळा बापा, तुझ्या कुटुंबाच्या बलिदानाचे तुजी काकुळतेची दिश्ट घाल. कश्ट सोसून आमचे खातीर मेल्ल्या जेजू कडेन गट रुपान आमी आतां एकवटता. हो एकवट दिसान दीस वाडून आमच्या पुन्हा जीवनपणाच्या दिसा संपूर्ण जावं म्हूण मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. वैशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पवित्र आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या पुताच्या कश्टा मरणा वरवीं सगळ्या संवसारांत जिवीत मेळ्ळें आनी आमची काळजां करूंक पावलीं. तुज्या महिमेची वांकणी आपल्या कुसाच्या उतरावरत्या फळान जेजून संवसाराची नीत केली आनी आपली पदवी फांकयली. देखून आतां सगळ्या देवता आनी भक्तां संगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळपरांचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान.
उंचरगी तुका जय जय सर्वेस्पराच्या नावी येता ताका जय उंचरगी तुका जय जय मोगाळ भाव बरेनो पवित्र वेळार आमी आसा ह्या संदर्भार जिवितांत निरासपणान बरोवच सांडून जिवनच्या ह्या संवसारा पासत आमी मागया आनी भावातान जिवंक तसो देव आमकां बोळ दितलो म्हूण बरोवशान आमी जियेवया. बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरून ससूंक आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पणची. तेच बरी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्या दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्तनी कराराचें हें रगत पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत हें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaso gut purgatuya. जेसू मेलो, जेसू जीवन झाला, जेसू नव्या येलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपुनी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरोनीची काल सुका समर्पिता. तुजे मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेले आम्हाला समेजता. पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचे विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेन बापा, पिटर पावल आमच्या कवळी बापा आनी सगळ्या ह्या जकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो बरवसो धोरण मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. प्रत्येक रितीन ह्या कोरोना पिडे वरवीं अंतरल्या सगळ्या संवसाराच्या सर भावंडा पासत आमी मागया. तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्ल्या समेस्ता तुजें परजळीत म्हाका मळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. ओंकार मरे देवाचे माये संगती सांज जुजे तिचो पती भगीन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन आमेन आमेन. जेजू जावन आसा आमचो बरवसो आनी आमचो भावात घट करूंक तो सदांच आमच्या बगलेन आसा आनी त्याच जेजून आमकां ते भावाताचे बरोसाचे मागणे शिकयलां ते धैर्यान आमी म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी खुशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो राज आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्या बक्षिता तशी आमची पातकां वोस आनी आमकां ताळ्ळे पडोवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवचकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अत्रेकतेल्या आमकां
तुझ्या उदार काकोती सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक आसवती पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेका शांती दियात. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. पळया देवाची शेळी. वस्सो आमचो बरवसो, वस्सो आमचें बोळ. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे म्हणल्यान आमी समेस्त सुभागी. सोम्या तुजे म्हाका होना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. अत्मीक कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पाती येवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदींकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. प्रार्थुया. कनवळ्या बापा, आमच्या आत्मीक उदार पोशना तूं आमकां जेजूचें मांस आनी रगत दिताय. हे सोडूनचे देणे घेवन आमी आतां दोशी जाल्या. ताचे वरवीं सर्गा तुज्या सस्नीक जिबितान आमकां वांटो दी म्हूण मागता. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. सर्वस्व तुमचे सोवे आसो. आनी सर पुजदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आपलो आशिर्वाद तुमच्या कुटुंबाचेर घालो. वचून येयात. क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा. मोगाचें नांव परत एक पटी मिसाच्या बलिदानांत या भगवंत आत्मान आपत्यांत भरोशाची मनशां जावन संतोशान जिवंक आमी प्रयत्न करया. देवूच आमचें भोळ करया.
देवूच आमचें संरक्षण करया आनी तोच आमकां राखतलो म्हणल्यार धैर्यान आमी जिवया. जेजू आमचे पासून आपलो जीव दिला, रगत आपले विकला, मोगलो जो केला, ताच्या मोलेक रक्तान देला बोगसाणे, ताच्या जिणे मोडा सर्गीचे जिणे. मोगाल पुत्रा सोबे आशीर्वाद भगवान कुसाची करून आमच्या आमच्या जीवनातले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.